कुठ्ठाळी गाव मुरगांव तालुक्याच्या आसा. त्या गांवाच्या सभोवतली ज्वारी नदी वाहता त्याच्या तेऱ्यावर वसलेलो आसा. हे कुठ्ठाळी गांवात मोठो इतिहास आसा. 500 वर्सां पयलीं पुर्तुगेजान गोंयाचेर आक्रमण केलें आनी त्या वेळार हिंदूची मोठी देवळां तेणी मोडून काडली आनी बाटाबटी स्टार्ट केली. आमच्या पुर्वजांक तेचे कानावर केलें आनी तेणी रातोरात एक जावन मंगेशाची पिन जे मूळ स्थान हांगा कुठ्ठाळे मंगेश आशिल्लो तें व्हरोन मंगेशेचें स्थापना केली. तेजे नंतर काही वर्सांनी आमचे थोडे पुर्वज हांगा कुठ्ठाळे जमा जावन 1910 साली श्री मानगेरीश कुशेश्वर ग्रामस्थ ह्या संस्थेच्या नांवान हांगसर परती मंगेशाची मुहूर्तमेळ रोयली आनी तेन्ना पासून आमी गांवांत महाशिवरात्री उत्सव मोठ्या प्रमाणान हांगा मनयतात. गांवचे सगळेच लोक एकोपा हांगसर एकजुटीन येवन तालगडी आनी नाटकां आमी त्या वेळार करताले. कालांतरान आमचे सगळेच लोक हांगा एकठांय जावन आमी एक देवूळ बांदपाचो संकल्प सोडलो आनी आतां 30 वर्सां जाल्या हांगसर आमी मंगेशाचें देवूळ बांदून मोठ्या प्रमाणान इतर उत्सव हांगसर मनयतात. त्यातले मुखेल उत्सव म्हणल्यार महाशिवरात्री उत्सव, श्रावणी सोमवार, रामनवमी उत्सव, हनुमान जयंती आणि नवरात्र उत्सव मोठ्या प्रमाणात हांगा आमी मनयतात. ह्या नवरात्र उत्सवाक मोठ्या प्रमाणात लोक येतात हे सगळ्यांक हांगा दिसता. प्रत्येकाची मनोकामना मंगेशाच्या भक्तिभावान पूर्ण जाता. लोक आपल्या पर्यंत काहीतरी हांगा दान धर्म करतात. त्याच प्रमाणे ह्या देवळाक आमकां सभोवतली जागो मातसो पार्किंग वेवस्था बरोबर नाशिल्ल्यान कमी पडटा आनी आमचे हे कमिटी मेहनतीन एकजुटीन वागतात ही जागो आमच्या देवळा लावून घेवपाक आनी आमकां खात्री आसा आनी सगळेच लोकांच्या सहकार्यान आमकां हो जागो मेळटलो आनी हेज्यावन बरे प्रमाणान आमी हांगा उत्सव मनयतले.